बाळूक जेजूच्या भक्तिकानो तुमकां सुमेस्तांक प्रणाम। बाळूक जेजूची वार्षिक परब याच जानेवारीच्या 14 आणि 15 वेर आमी समरमतां। फेस्ताचो संदेश असो आसा, जेजू मानवल्लो जालो, जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो। या फेस्ताची सुरवात जानेवारीच्या 4 तारखेर वोजांच्या पुरशांवा सांगाता सुरू जाता। हो वोजांचो पुरशांव ब्रेस्तार दीस सांजेच्या 4:30 वरार बागेवंत कुर्साची फिरगस कोर्डेल हांगातावन सुरू जाता। पुरशांव पुनशेताक पावतच बावटो उबारन या फेस्ताक अधिकृत चालन आमी दितेल्या। त्या उपरांत 9 दिसांची नोवेना हांगसर चलतात। नोवेनाच्या दिसांनी 9 मिसां आसात। सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार आनी 1 वरार ही सकड 5 मिसां कोंकणी भाशेंत आसतली। 10:30च्या मिसा उपरांत पवित्र एवकरिस्ताचें आराधन आसतलें। या वेळार आमी तुमच्या सुमेस्ताच्या इराद्या पसोत विशेष रितीन मागतले। 10:30चे आनी 1 वराचे मीस जाल्ले उपरांत सकड भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था केल्या। सांजेर 4 वरार मल्याळम, 5 वरार इंग्लीश आनी 6 वरार कोंकणी भाशेंत, 7:30 वरार कन्नड भाशेंत मिसाचें बलिदान आसा। सांजेचे 6 वरांचे मीस उक्त्या मैदानार आसतले। फेस्ताचो पयलो दीस जानेवारीची 14 तारीख आयतार। त्या दिसा मिसाची बलिदानां अशीं आसात। सकाळींच्या 6 वरार कोंकणी भाशेन, 7:30 वरार इंग्लीश भाशेन, 9 वरार कोंकणी भाशेन, 10:30 वरार कोंकणी भाशेन आनी दनपारां 1 वरार कन्नड भाशेंत मिसाचें बलिदान आसतलें। 10:30 वरांचें मिसाचें बलिदान सकड पिडेस्त भावा भयणी पासत भेटोवचें जावन आसा। त्या दिसाचें संभ्रमीक फेस्ताचें मीस सांजेर 6 वरार कोंकणी भाशेन आसतलें। अदीक मनअदीक ऑस्वर्ड जोसेफ लुईस, निवृत्त गवळी बाप, जयपूर दिएसीस हे मिसाचें बलिदान भेटयतले। फेस्ताचो दुसऱ्या दिसाचो दाबाजो जानेवारीच्या 15 तारखेर सोमारा दीस आमी संभ्रमतले। तो दीस रजेचो आनी मिसां अशीं आसात। सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार कोंकणी भाशेंत मिसाची बलिदानां आसात। ह्या दिसाचें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान सकाळींच्या 10:30 वरार कोंकणी भाशेंत अदीक मनअदीक दोतोर फ्रांसीस सेरावो, शिवमोग्गा दिएसीसचे गवळी बाप भेटयतले। हे मीस सकड भुरग्यां पासत विशेष रितीन भेटोवचें जावन आसा। उपरांत 1 वरार मल्याळम भाशेंत मिसाचें बलिदान आसतलें। ह्या फेस्ताच्या दोनूय दिसा दनपारांच्या वेळार भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा। या 12 दिसांचो दाबाजो सांजेच्या 6 वराच्या मिसा सांगाता आखेर जाता। मीस जातच एवकरिस्तीक पुरशांव आसतलो आनी उपरांत आमी बावटो देवोवन बाळका जेजून आमचेर वतिल्ल्या सर्व आशिर्वादां खातीर दिनवासतल्या आनी ह्या वर्साचो दाबाजो चलोवंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर ताका आमी अर्गां दितल्या। ह्या परबे सांगाता जानेवारीच्या 11 तारखेर आनी 12 तारखेर सकाळींच्या 8:30 तावन दनपाराच्या 1 वरा पर्यंत रक्तदान शिबीर आसतलें। रगत दान दिवन हेरांचो जीव वाचोवचें एक वर्तें काम करूंक हांगसर अवकाश आसा। नोवेनाच्या दिसांनी तुमकां हांगसर येवन बाळूक जेजूची आशिर्वादां जोडूंक आमी आपोवणें दिता। सुटावें कुमसार जावंक तुमकां हांगसर अवकाश आसा। तुमी येया, हेरांक आपोवनडा, बाळूक जेजूची वर्तें बेसांवां आमी सकड जोडया आनी आमचें जिवीत
नंदन करूया. देव बरें करूं. सम्या तुझ्या नावाना मी सांगाता जळल्या संतोष परीत काळजान तुका हरसिता तुझे मरण जीवन पण आमी समरता सर्गी जेवणाक तुझ्या आमी भाग घेता सम्या जेजू ख्रिस्ता सडवोंडारा उपकारांसर तुझ्या अर्घां दिता रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केल्या कुर्साच्या मरणांत जिवीत दिला सम्या तुझ्या नांवान आमी सांगाता मेळ्या संतोष परीत काळजां तुका हरसिता तुझे मरण जीवन पण आमी समरमता सर्गी जेवणा तुझ्या आमी भाग घेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्या सो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो क्रिस्त ते मोगाच्या भावनो आणि बहिणीनो वर्साचो निमाणो दीस हो कसो आमी एक दीस पयलो दीस आचरतावंगी तशेंच एका रितीन निमाणो दिसी आमी बऱ्या भशेन आचरसूंक जाय हो दीस जावन आसा आमी नियाळ करूंक आमच्या जिविताचेर एक कुटुंब जावन आसा देवाचें एक व्हडलें देणें ह्या क्रिस्मसाच्या आठवड्यांत पयलो आयतार आमी संभ्रमता हो भाग्यवंत कुटुंबाक समर्पिल्लो मरी जुजे आनी जेजू कुटुंब एक देवाचें देणें आमी सगळीं कुटुंबांत जल्मल्या आज आमी नियाळ करया आमच्या कुटुंबांत कशें आमी जियेता खंयच्या रितीन आमी जियेता देवाची आशिर्वादां ती आमकां मेळिल्ली आमी संपूर्ण तरान स्विकार करता गी ह्या देवाच्या आशिर्वादांक आमी नेगार करता गी त्या कशें आमी एकामेकाच्या माया मोगान जियेता गी भोगसणाच्या स्पिरितान जियेता गी
हाचेर आमी थोडो वेळ नियाळ करया. देव आमचेर दराळ आशिर्वादां घालून आसा, पूण आमचेर होंदून आसा आमी आमचें काळीज उगडून, आमची मोत उगडून, आमच्या कुटुंबांत ही देणी हे सारकें आमी देवा लागीं मागतां गी म्हणलें एक सवाल आमी विचारया आनी देवा लागचें बेसांव ह्या मिसा वेळार आमी मागया. ही चिंतना मोतीन दवरून मोगाळ भाव भयणीनो, आमची पातकां आमी देवा हुजीर दवरया, पातकांची दूख धरया आनी ताचे लागचें बक्षाणें मागया. हांव पातकी सर पदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो उकने हांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान नुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत हांव सुद्दां संवकार म्हणये सगळ्या देवदूतांक दिली मोखतां आनी तुमकां भाव भयणीनो विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां आमकां बक्षूंक आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सुमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा उंचगी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी. सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका वाकरता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शिळे तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा पवित्र कुटुंबाचे देख घेवंक तुवें आमकां फावो केले.
ताजे सारके आमी कुटुंबाचे सुगूण वाडोवंक आनी प्रितीमोगाचो संबंद सांबाळूंक सर्गी तुज्या घराच्या संतोसान सासणाचें इनाम भोगूंक पाव अशें कर. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्मेच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचें उतर आब्रमाक एक दर्शनांत आयकूंक मेळ्ळें. भिये नाका आब्रमा, हांव तुजी ढाल, हांव तुका व्हड इनाम दितलो. आब्रमान जाप दिली, देवा म्हज्या सर्वेस्परा, तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय? भुरगीं बाळाबाकानांत आनी दमस्काचो एलियाज हें ताचें नितिवंतपण म्हूण लेखून आयलें. आपणे सांगिल्ले प्रमाणे सर्वेस्परान साराचेर दया दवरली आनी ताणें तिका दिल्ली बासवणी पाळली. सारा गर्भेस्त जाली आनी सर्वेस्परान नेमलेलो वेळ येताना ती प्रसूत जाली. आनी आब्रमाक ताचें उतर प्राय एक चेरक्या भुरग्याक तिणें दिलो. सारा उदेशी आपणाक जल्मल्ल्या पुताक आब्रमान इजाक म्हूण नांव दिलें. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पोरूस आमचो देव, ताका सदांकाल आपल्या कराराचो उडास आसा. सर्वेस्परूस आमचो देव, ताका सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक वाखणा, ताचें नांव हर्सिया. पर्सा मदें ताची कार्यां परगट करा. ताका तुमी गितां गाया, ताची होगलीक उसारा, ताची सर महात कार्यां वर्णिया. सर्वेस्परूस आमचो देव, ताका सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगा. सर्वेस्पराक सोदतेल्यांची काळजां संतोश बरीत जावं. सर्वेस्पराचो आनी ताचे पदवेचो आसरो घेया. दीस रात ताचे मुखामळ सोदतीत रावा. सर्वेस्परूस आमचो देव, ताका सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या साकरा आब्रमाच्या भुरग्यां बाळांनो, ताणें विंचून काडलेले इस्रायेलाच्या संततियांच्यानो, सर्वेस्परान केल्ल्या असर्या विजमिताचो उगडास काडा. ताणें उस्तारलेले न्याय निर्णय तुमचे मोतींत हाडा. सर्वेस्परूस आमचो देव, ताका सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताणें केल्ले बासवणेचो 1000 तकल्या पर्यान ताणें केल्ल्या सोल्ल्याचो सदांकाल ताका उगडास आसा. ताणें आब्रमाचोवें केल्लो करार इजाकाक सपूत घालून दिल्ली बास तिसती. सर्वेस्परूस आमचो देव, ताका सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. दुसरे वाचप हेब्रांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, भावार्थ वरवीं ते आब्रामान देवाच्या ताळ्याक पाळो दिलो आनी आपणाक जाय जशें मेळचो आसलो त्या गांवांक वचूंक तो भायर सरलो. आपणे खंय वेचे म्हूण ताका कळीत नासलें जाल्यार आपलो सद्द गांव ताणें सोडलो. भावार्था वरवींच सारा गर्भेस्त जावची सकत मेळ्ळी. आवय जावची प्राय तिका उतरली तरी आपणाक बासवणी दिलो देव विश्वासी म्हूण तिणें लेखलें. ह्या भावार्थाक लागून मरूंक लागीं पावल्या एक मनशातावन मळबा वयल्या नखेत्रां बरी आनी दर्यावेळेचे रेवे बरी मेजूंक जायना तितली संतत उपजाली. आब्राम देवान ताची परिक्षा केल्ल्या वेळार भावार्थान आपल्या पुताक भेटोवंक लागलो. बासवण्यो ताका लाभल्यो जाल्यार आपल्या एकल्याच पुताक बाली भेटोवंक तो तयार आसलो. त्याच पुता विशयान देवान म्हळें, इसाका मुखांत तुजी संतस हांव स्थापीत करतलो. मेल्ल्यांक जिवंत उठोवची पदवीक देवाक आसा म्हूण ताणें लेखलें. देखून मेल्ल्यांतलो जिवंत जाल्ले बरी तो
ताका पाटी मेळ्ळो. देवाचे उतार हे देवाचे उडुकार. उद्गार. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. आदी मागा परत्यान परत्यान आनी सबारतरांनी प्रवाद्या मुखांत देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवटे काळार आपल्या पुता मार्फत तो आमचे लागीं उलयलो. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. मोइजेच्या नियमशास्त्र प्रकार तिच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिने नितळ जावचो दीस आयलो. देखून तांणी बाळकाक जेरुजालेमाक हाडलो. प्रथम जल्मल्लो हर एक चेरको भुरगो सरेस्पराक समर्पूंक जाय अशें सरेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक तांणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो. त्या शिवाय सरेस्पराच्या शास्त्रांतच फर्मायिल्ल्या प्रमाणे एक जोडे कोवडे नाजाल्यार 2 परव्या पिलां तांणी बलिदान भेटोवंक जाय आसली. त्या वेळार सिमाव नांवाचो एक मनीस जेरुजालेमांत जियेतालो. नितीवंत आनी देवबिरंतीचो मनीस तो. इस्रायलाचे उदारगतेची तो वाट पळोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो. सरेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ले करीत तो मरचो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें. आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल तो देवळाक आयलो. नियमशास्त्राची रीत पाळोवंक जेजू बाळकाक ताची माय बाप भितर आयिल्ल्या वेळार सिमोंक त्या बाळकाक हातांत घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणू लागलो, सरेस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वसोंक दी, कित्याक तुजी बसवणी तुवें पाळ्ळी. म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सडवण हांवें देखली. सर पर्जा मुखार तुवें तयार केल्ली. दिवो अणभवर्त्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे परजे इस्रायलाची. सिमियोन बाळका विशयांत सांगलेल्यो संगती आयकून ताची आवय बापूय विजमीत जाली. तो व्हड सिमियोन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताचे आवय मरयेक ताणें म्हळें, पळय, देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला आनी दूख एक दारीचे तलवारी बरी तुजे इंकाळीस म्हापसितलें. हो बाळूक इस्रायलान साबारांक पडोवंक आनी साबारांक उठोवंक कारण जातलो. हे वरवीं साबारांच्या अंतस्करणांतली गुटाची चिंतना भायर पडटली. थंय अण्णा नांवाची एक प्रावादिनी आसली. ती आशेर कुळयेची धूव पनवेलाची. ती आतां चड उतरप्रायाची जाल्ली. लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या संगी जियेल्या उपरांत ती विधव जाल्ली. आतां तिच्या 84 वर्सां प्राय. आतां तिका 84 वर्सां प्राय. देवाळ सोडून ती भायर वचनातली. दीस रात उपास आनी मागणें करीत देवाची ती सेवा करताली. ती त्याच वेळार थंय पावोवन देवाक अर्गां दिवंक लागली आनी जेरुजालेमाचे सोडवणेची वाट पळोवन आसलेल्या सोमेस्ता लागीं बाळका विशयान उलोवंक लागली. सरेस्पराच्या शास्त्र प्रकार करूंक आसलें तें सकट तांणी कर्ण जातच गलिलयांतल्या आपल्या नाजरेत शाराक ती पाटी आयली. भुरगो वाडोवन येता घटमूट जायत आयलो आनी जाणव्यान भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. देवाचे उतर है.
मोकली तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, थोड्या वर्सां आदीं सान जो हांव पावलो दुसरो पाप साहेब ह्याच फेस्ताच्या वेळार वातिकनाच्या वाठारांत हजारो लोकांक म्हणा लागलो, अशें म्हणा लागलो, मोगाळ भाव भयणीनो, म्हाका तुमी एक भाग्यवंत कुटुंब दिया, तुमी म्हाका तुमचें भाग्यवंत कुटुंब दिया आनी हांव तुमकां एक भाग्यवंत इगर्ज माता दिता म्हणलो. तुमी म्हाका भाग्यवंत कुटुंब दिया आनी हांव तुमकां एक भाग्यवंत इगर्ज माता दिता म्हणलो. हाचो अर्थ कितें? आमी जर तर भाग्यवंतपणी आमच्या कुटुंबांत जियेता तर एक भाग्यवंत इगर्ज माता आमी बांदून हाडयेत, नातल्यार आमच्यान एक भाग्यवंत इगर्ज माता बांदूंक जायना. 2015 इसवेंत जुनाच्या 27 तारीखेर पापा फ्रांसिसान दोगा जाणांक खाजारी जोड्यांक सांत म्हणून पसारलें. तांचें नांव लुईस आनी झेली मार्टीन. फ्रांसाच्या एका ल्हानशा हडल्यान ती जल्मल्ली. व्हडलें कांय तांणी कांय करूंक ना, व्हड व्हड कामां जावं दी, ग्रेस्त न्हय ती, शहरान जल्मोंक नात, पूण ती सांत जाली. पयले फावटी घडचें तें खाजारी जोड्यांनी सांत जावचें, दोगांय जाणांनी सांत जावचें. तांच्या जिवितांत भांगार बदीक आस्त नातल्ली, ना वाडदीक न्हय ती, संपें जिवीत देवाच्या देवबिरांतेन जियेल्लीं ती. 9 जाणां भुरगीं तांकां. त्या 9 जाणां भुरग्यां पैकी 6 जाणां मरण पावलीं. निराशी जावंक नात, हाक बोग मारन कित्याक सोम्या अशें जालें म्हणून देवाक तांणी केंडूंक ना. कश्टी जिणी, दिसपडतें जिवीत, दिसपडतें काम, आनी एका फाटल्यान एक ही 5 जाणां चेडवां उरल्लीं, चेडवां भुरगीं. ताणें कितें केलें? ती कॉवेंताक गेलीं. पयलें एकलें गेलें, दुसरें गेलें, तिसरें गेलें, चवथें गेलें, 5वें कॉवेंताक गेलें. कसलीच अडखळ तांणी हाडूंक ना. आनी कितें घडलें? ह्या 5 जाणां पैकी एकलें महासांतीण जावंक पावलें. ह्या आधुनीक काळाचें महासांतीण कोण ते? जेजूचे ल्हान फोल सांत तेरेस. पळया मोगाळ भाव भयणीनो, कशें देव आमचेर आशिर्वादां घालता. आमी जायते फावटी चिंता जावंक पुरो. एक कुटुंब म्हूण सांगल्यार व्हडलें घर जावंक जाय, जायती ग्रेस्तकाय जावंक जाय, ना वाडदीक जावंक जाय, ही सगळी आशा बरी. पूण हाचे मदें आमचें तें आसोंक जाय ती देवबिरांत, देवाची सळावळ, मागणें, रजार, उदारपण. हें आसल्यार मात्र आमी एक क्रिस्ती कुटुंब मांडून हाडयेत. आमी ह्या संवसारांत जावंक जाय जेजूच्या उतरां प्रकार एक दिवो, पृथ्वीचें मीठ. हेरांक आमी दिवंक जाय एक बरी साक्ष देख. आनी तें आमी पळयता जेजूच्याच त्या भाग्यवंत कुटुंबांत. जुजेचेर आमी एक दिश्ट घाली तर कितें आमी पळयता? व्हडलो मनीस न्हय तो, सुतारेचें काम करन, कश्टी जिणी जियोन आसलो. ताचें एक योजन आसलें, मरये लागीं लग्न जावन एक बरें कुटुंब हांवें बांदून हाडूंक जाय. ताका आशा आसली, ताचेंच एक योजन. पूण थंयसर कितें घडलें? मरयेक आंज भेटलो आनी ताणें कितें सांगलें? तूं प्रसूत जातली, एका चेरक्या भुरग्याक तूं जल्म दितली आनी तो जातलो इस्रायलाचो सोडवणदार. कितें घडलें तांच्या दोगांय जाणांच्या जिवितांत? तांचें म्हणलें तें योजन दुसऱ्यांत जालें, देवाचें योजन जालें. आनी उपरांत जुजे कितें करता? ताच्या जिवितांत कश्टी जिणी. इजिप्ताक तो गेलो, बेतलेहमाक तो गेलो, इजिप्तांत फाटीं नाजरेताक येवन रावलो. ताणें चिंतूंक ना, सोम्या तुवें म्हाका इतलें सकडी सांगलें स्वप्नांत, आज म्हाका दिश्टीक पडलो, हांव कित्याक ग्रेस्त जावंक ना?
म्हज्या जिवितांत इतले सकळी तुवें बसवणी केली, हांव कितें एक दुबळो सुतारी जावन जियेता म्हणलें ताणें तें उतर उलोवना. जें कितें देवान ताका दिलें ताणें स्विकार केलें. तो खालतो जालो, बोळो जालो, ताच्या जिवितांत कश्टी जिणेन तो जियेलो. मरयेच्या जिवितांत आमी पळयता मागण्याची मनीस ती. हे एक आमी मतीन दवरूंक जाय. भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत केदळा आमी मागणें सुकयता आमच्या कुटुंबांत, थंयसर आमचें जिवीत बऱ्या भशेन वाडोवन येना. थंयसर एक जबाबदारी आमकां दिसना. ह्या आधुनीक काळार आमकां मागणें म्हणूंक वेळच मेळना म्हणटा आमी. म्हाका हांगा वचोंक जाय, थंय वचोंक जाय, हें काम आसा, तें काम आसा, घरचें काम आसा, मागण्याक वेळ खंय मेळटा. म्हाका आमकां मागण्याक वेळ खंय मेळटा. खंयचे कुटुंब सांगाता मागण्याक मेळटात गी, थंयसर एकवट आसा. मोरी मागणें करच्या वेळार तिका आंज बडवो दिश्टीक पडलो आनी थंय तावन कितें करता ती आपणाची खंत बेजाराय आनी आपणाचे योजनाच्या विशयेंत चिंतच्या बदलाक ती उठोन येता त्या दोंगराळ्या प्रदेशाक एलिझाबेथाक कुमोग दिवंक. कुमकेचो स्पिरीट थंयसर आसलें, उदार मोण. आनी आज आमी वाचले ह्या आयच्या वांजेलाच्या निमाण्या वाक्यांत जेजू विशयेंत. भुरगो वाडोन येता, घटमूट जायत आयिल्लो, जाणवायन भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. 3 संगती उडास दवरया. भुरगो वाडोन येता, घटमूट जायत आयलो. एक भुरगें घटमूट कशें जाता? कुडींत, मतींत, जाणवायेंत घटमूट कशें जाता? ताका बरें जेवण दिल्यार जाता. म्हाका भयणीन, हांव 14 वर्सां हांव कॅनडांत आसा, हांव पळयतां हांगा अशें जाता की ना, हांव किपरो जाता आसतलें. हांवें पळयलां. हांव बंबईंत विगार जावन आसतना हांवें पळयलां. भुरग्यांक कसलें खाण दिता आज आमी. घटमूट जावन भुरगीं वाडत जायतर कसलें खाण दिता आमी. इंग्लिशांत भाशेन म्हणटा जंक फूड. कॅन्टकी चिकन, पिझ्झा आनी हॉटेलांतलें अन्न. कित्याक रांदूंक आमकां वेळ मेळना आनी त्या देखून हॉटेलांतलें जेवण अन्न आमी भुरग्यांक दिता. तांचें तसलें जेवण केल्यार तांची भलायकी बरी जावची कशी. आज कितलींशीं भुरगीं वळवळटात आमच्या कुटुंबांत, तांची भलायकी बरी ना. कित्याक आमी तांकां बरें जेवण दिना. जेजू घटमूट जायत आयलो आनी तशेंच जाणवायेन तो वाडलो. कसली जाणवाय? आज आमी कुटुंबांत पळयता कसली जाणवाय आमी भुरग्यांक दिवंक पळयता. बरें, तांणी अमेरिका वचचें, ऑस्ट्रेलिया वचचें, कॅनडा वचचें, UK वचचें, भायल्या गांवाक वचून बरें जोडीचें, बरें शिकप तांकां दिवंक जाय, आमी दिता. तें बरें, भोवूच बरें. पूण मोतीची जाणवाय पावना, कामाची जाणवाय पावना. आमकां जाय दैवीक जाणवाय, कुटुंबाची जाणवाय, साळावळ, मोग, मैपास. जायत्या कुटुंबांत हांव पळोवन आसा मोगळ भाव भयणीनो, कितें जाता? सैरीं दैरीं आयलीं म्हणटा आसतना घरा आमच्या तुमच्या भुरग्यांक पळया. हांव जाता म्हूण सांगना, पूण थोडे कडेन जाता. सैरीं दैरीं आयलीं म्हणटना भुरगीं खंय लागीं वेतात गे. ती तांच्या कुडाक वचोन तांच्या मोबायल फोनाचेर, कंप्युटराचेर, आयपॅडाचेर खेळोन म्हणटा आसतात. तांकां आपयचे. ह्याच दिसांनी म्हज्या एका सैऱ्याच्या घरा हांव गेलो, म्हज्या मामाच्या घरा गेलो. भुरगीं आसलीं भितर, भायर येवंक नात. ताणें चिंतलें आसलो, कोण आबा फादऱ्या म्हज्या मामाच्या घरा. सादारण 1 वरा उपरांत भुरगीं खेळात, तीं भितर खेळटात. पळय, आमच्या कुटुंबांनी कसलो माया मोग आमचे थंय आमी आसा करता. तीं खेळटात. एका पाद्र्याबान सांगलो, शर्मा म्हाका उडास येता, आज आमची कुटुंबां जावंक पावल्यांत हॉटेलां बरी गे. हॉटेलांत कशें येता लोक? हॉटेलांतलो भायर येता, भोंवण येता, घरा येता, तांच्या कुडाक येता, तांचे कंप्युटर, तांचे मोबायल फोन आनी जेवणाक भायर येतात, भितर येतात. ह्या कुडांत फ्रीज आसल्यार ते ओपन करतात, जेवतात. सांगाता मेळनात कुटुंबांत, सांगाता मेळनात. तांच्या कुडाक तांचें जेवण. एकलो सांजेर 7 वरांक जेवता जाल्यार एकलो 10 वरांक जेवता, आनी एकले 11 वरांक जेवता, आनी एकले जावंक पुरो लेट येवन 12 वरांक जेवता जावंक पुरो. हॉटेलांतलें जेवीत सांगाता मेळनात. मागण्याक सांगाता मेळनात, जेवणाक सांगाता मेळनात. हांवें केदाळे सांगचें आसलें मोगाळ भाव भयणीनो, आमी कुटुंबांत आसतना
दिसाक एक पावटी म्हणी सांगाता जेवणाक आमी सांगाता मेळ्ळ्यार एक पावटी म्हणी आमी सांगाता मागण्याक मेळ्ळ्यार थंयसर बरेपण उद येता खंडीत. आनी थंयसर जेजूची उतरां हांगा वांजेलांतली तो जणवायन बरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. कसली देवाची मजत? देवाची मजत म्हूण सांगल्यार देवाची कृपा, देवाची कृपा, देवाची आशिर्वादा. भाव भयणीनो, आमचेर जर तर देवाची आशिर्वादा येवंक जाय आमी आमचे ते प्रयत्न करूंक जाय. त्या दळा मात्र देवाचो आशिर्वाद आमचेर येता आनी आमी एक बरें कुटुंब बांदून हाडूंक शकता. एक दीस हांव बिस्पाच्या घरांत हांव फाटीं म्हज्या फिरगजेक येतालो हांगा न्ही मुंबयच्या गांवांत. आनी फिरगजेक वता आसतना तुमी जाणात मुंबयच्या गांवांत ट्रेनाचेर येचें कशें गे म्हणून. ट्रेनाचेर भोवस कश्ट, ट्रेनाचेर रिगोवंकय जायना, ट्रेनाचेर भितर गेल्यार ट्रेनांतल्यान भायर येवंकय जायना. थोडे वटी भायर आपापीन येताय, ऑटोमॅटीक येताय, कोणी लोटून घालता तुका. पूण त्या देखून हांव केदाळे बिस्पाच्या घरा गेल्यार रिक्षार येवचें. रिक्षार आयल्यार थंयसर एक जागो आसा, थंयसर आमी रिक्षा बदलीचेच. तस त्या कुशीच्यो रिक्षा ह्या कुशीन येनात. मुंबयच्यो रिक्षा दयसार उपरांत येनात. 20 वर्सां आदली गजाल सांगची तुमकां. थंयसर हांव देवलो आनी एका रिक्षा खाण येवन मुखार वता आसतना कोण एकलो मानाय म्हाका हात भास करून रावोंक लागलो. कारार येतालो तो. हांवें रिक्षाकारा सांगलें तुवें कांय सूख केल्याय कोण ना, रावय तुजी रिक्षा रावय. तो काले हात भास करता. ताणें कार आमच्या रिक्षाच्या मुखार तर रावयली आनी तो देंवून आयलो आनी म्हणलो गूड मॉर्निंग फादर. गूड मॉर्निंग म्हळें. म्हाका समाधान जालें आमी कांय सूख करूं ना गी म्हणून. फादर तुका हांव आपूण व्हरता आमच्या घरा, तुमच्या घरा, पूण घरा आपूण व्हरच्या पयलें 5 मिनटां आमगेर येया फादर, 5 मिनटां आमगेर येया. काल्याक म्हूण हांव तुमकां सांगता म्हणून जायत म्हळें हांवें. ताका हांवें पळोवंक नासलें. म्हज्या फिरगजेचो व्हडली फिरगज ताच्या घरा गेलो. घरा वयता आसतना तो म्हणलो फादर म्हज्या घराक एक बेसांव गेला, सक्कडी बरें आसा फादर. म्हजी बायल हांगा ना, ती कामाक गेल्या. आज हांव बेगीनच काम करून आयलां. कित्याक म्हूण सांगल्यार आज हांवें रांदचो दीस. तो दनपारां ताचें काम मुगदनूच घरा आयला आनी तो म्हणलो फादर बेसांव घाला, तुमकां एक कापी करून दिता हांव. जेवणाक जाल्यार जेवणाक रावा, जेवण हांव तयार करतां, बरें रांदता म्हणलो. अशें म्हणटा आसतना तूं कितें काम करताय? हांव एक चार्टर्ड अकावंटंट एका कंपनींत. म्हाका खुशी जाली कित्याक तो 3 दीस रांदतालो हप्त्यांत, ताची स्त्री 3 दीस रांदताली, 6 दीस. एक दीस सकाळांक भायर जेवण, भायर भोंवडी, अपुरबायेचें जेवण, अपुरबायेचें कुटुंब, मागणें, रजार. ताची एक काणीच ताणें सांगली फादर देवान आमकां जायतें बेसांव दिलां पूण आमी मागणें आमी सुकयना. घरांत वांटून आमी आमचें काम करता. एकामेकाचो मोग, तुमचो आशिर्वाद आमकां जाय फादर, तुमचो आशिर्वाद आमकां जाय म्हणून म्हाका फाटीं पावयलें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या वांजेलांत तशेंच पयल्या वाचपांत आमी जायतें आयकलां. देवा तें बोवार्थ, देवा तें मोग, मागणें रजार, उदार म्हण आमचें तें आसल्यार जुजे मोरी जेजूतान आमी जायतें शिकयत आनी अशें एक आपुरबायेचें कुटुंब आमी बांदून हाडयेत. ह्या वर्साच्या अखेरीच्या दिसा मागया आमी देवा लागीं आमकां फावो करूंक ही एक कृपा आमच्या कुटुंबांत आमी सदांच माया मोगान जियेवन संवसाराचो एक दिवो जावन जेजूची साक्ष आमच्या समाजींत आमच्या शेजारा आमी दिवंक देवान आमकां फाव करूंक ह्या कृपे खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आज आमी मागया. उबी रावया. एकाच देवाक सतमंता सर्पदिदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व सुंदर असणार आनी एका सुन्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो स्पुतो सर्कळादी बापातान जल्मला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उजरलो खरो देव
तो देवातान जन्माला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमासो ताचे वयली सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशां पासत आनी आमचे सोडणे पासत स्वर्गांत तो देवलो आणि पवित्र आत्म्या वरवीं उदरी आणि तो मनीस आणि आमचे पासत पोंस पिलाताका ताका कुर्सार मारलो ताणें स्मरण सुचले आणि ताणें केलो आणि पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवंत जालो सगळा सोडलो आणि बापाच्या आज्ञार बसला जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची मनशां करून वैभवान तो परतून गेलो आणि ताच्या शेवट आसना आणि पवित्र ज्ञान म्हणता समी आणि जीवदातार तो बापा आणि पुता बरोबर नीक जाला बापा आणि पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आणि महिमा फावो प्रवादेवरी तो उलयलो एक पवित्र कातोलीक आणि धर्मपुता वरवीं स्थापले देव सभेक म्हणता पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हण मानता आणि मेल्ल्याच्या पुनर्जिवंतपणाक आणि ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाच्यानो देव आमची कुटुंबां सांबाळटा त्या बापा लागीं आमच्या कुटुंबाच्यो सर्व गरजो आतां आमी समर्पुया. मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी कुटुंबा जिविताक भावार्थाचें मार्गदर्शन सदांच दिवन आमची कुटुंबां बागेवन कुटुंबां जावन वाडूंक प्रेरण दिशें कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या आनी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी सोमेस्त कुटुंबाक शांती समाधानाचे वाटेन चलोवंक आनी तांच्या गरजांक स्पंदन करूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कुटुंबा मदलो संबंद नितळ प्रामाणीक आनी मोगाचे सेवेन भरून दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनांनी कुटुंबान मोगान आनी बोगसाणेच्या स्पिरितान जियोवन तुका साक्ष दिवची हातेरां जावन जियोंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सोमेस्त पिडेस्तांक बरी भलायकी तूं लाभय तांचे कश्ट सोसूंक बोळ दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजार जाल्लेल्या आमी सोमेस्तांनी बागेवन कुटुंबाची देख घेवन देव बिरांतीची कुटुंबां बांदून हाडूंक आमकां तुजी मजत लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्यो खासगी गरजो आतां आमी देवा हुजीर दवरया. सर्गीच्या बापा ही आमची मागणी स्वीकार कर. आमची कुटुंबां तुज्या बेसांवांनी बर. आमी सोमेस्तांनी तुका साक्ष जावन जियोंक तुजो आदार आमकां लाभय हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. उंडोगवासो हानायल्या स्वीकार कर बापा वैंदकासो हानायल्या स्वीकार कर बापा आमकां साथ भेटता स्वीकार कर बापा जीवन हे पावन कर दयाळ मोगाळ बापा स्वीकार कर कानीक मोगाची वोत आमचे कुरपेशीवर दैवीक देणी सर्गीची स्वीकार कर कानीक मोगाची वोत आमचे कुरपेशीवर दैवीक देणी सर्गीची.
म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें आपलें बलिदान आपल्या मानाकेली मैमे आमच्या नेक्या पवित्र सेवेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घे. मोगाळ बापा, आमी तुका हो पारीकपणाचो यज्ञ समर्पिता आनी देवाच्या अंकार मायेचे आनी भगेवन तुजेचे विनवणेन आमची कुटुंबां तुज्या मोगांत आनी शांतीन थीर दवर म्हूण खलतेपणी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदेदारांनी शासनाच्या देवा सरकाळी आनी सवतें जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवादांनी परगटले. उतरावरत्या मोगान हांव कार्मर्येन ताका सांबाळलो. जो हांव ताची वाट दाखयली आनी तो पावतच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली. ताका मेळोंक आमी सगळीं गितां गावून वाखाणनेची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या दरबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povi, 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 dulbaranso सर्वेस्पर तू. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गे तुका जय. सर्गे तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गे तुका जय. सर्गे तुका जय. बाबा कोरस्तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून ससंगवीच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खरराचें हें रगत. पातकांचें बोक्सांनी मळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोड परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समारंभता.
तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यान त्यो आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां तुजी इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे मे सांगाती भगेन झुजे दिसो पोती भगेन धर्मत आनी स्वर्गाळीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगातान त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेलां बक्षिता तशी आमची पथकां बगूस आनी आमकां थाळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितां संस्काय आमकां दी. सर्गेंच्या बाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचे आनी बरोवच्या नात्रेक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रासवटी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती आमी दिवया. देवाची शिळी संसाराची पाप करतली आमची काकलूत कर. देवाची शिळी संसाराची पाप करतली आमची काकलूत कर. देवाची शिळी संसाराची पाप करतली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. तुजे करीमची बाग म्हाका फावना पूण तुजे कासूतां म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोजा देवा जेजू मोजा राया जेजू मोजा जीवा मोजा देवा
म्हज्या सर्वा जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा खंयसर वचूं हांव सोदून करोस वाट तुजे लागीं आसा सोमिया म्हाका जिवीत दिवचें उतर जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा खंयसर वचूं हांव सोदून करो माय पास तूं शीश म्हजो सोमिया तुजो मोग म्हजो उस्वास जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत जायते समस्या आसात. आतां आमी जेजूक सेवला, आमचे सर्व समस्ये त्या जेजूच्या हातांत आमी सोडया. ताणें आमचेर दया दाखोवन कशें भगवंत कुटुंबांत समस्या आसले गी तशेंच आमच्या कुटुंबांतय आसले ते समस्ये जेजूच्या बेसावान ताच्या कृपेन त्या समस्यांक परिहार मेळोवंक आतां आमी प्रत्येक जावन मागया. प्रार्थया. कणवळ्या बापा, ह्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तूं आमकां नवी घटाय दिताय. पवित्र कुटुंबाची देख सदां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या जिविताचे त्रास आनी कश्ट संपल्या उपरांत ससनसो तुजो सांगात जोडूंक आमकां फावो कर.
हे आमी मागता तुझ्या पुताचे नावी. दय करून बसा. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेची सकाळ मागता. गुड मॉर्निंग. आज कुटुंबाचें फेस्त कुटुंबादारां जावन आसची. तुमकां सुमेस्तांक ह्या फेस्ताचे सुभाशय तशेंच मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या याजकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आज वर्साचो निमाणो दीस आनी संजेर हांगासर उक्त्या मैदानार 7 वरार सक्रामेंताचें आराधन आसा. ह्या वर्सा जेजून आमचेर वतल्या सर्व बेसवां खातीर अर्गां दिवचो हो एक अपुरो अवकाश तुमी सगळ्यांनी ह्या आराधनांत सांगात दिवचें म्हणून आमी तुमचे लागीं विनंती करता. त्या उपरांत 7:30 वरार मिसाचें बलिदान आसतलें आनी फाल्यां वर्साचो पयलो दीस, नव्या वर्साचो पयलो दीस आनी मोरी देवाची माता ही परब आमी समरमतल्या. आनी फाल्यांच्या दिसा 2 मिसां हांगासर आसात. सकाळींच्या 7:30 वरार एक मीस आनी संजेच्या 6 वरार उडास दवरा. 7:30 वरार पयले मीस आनी संजेच्या 6 वरार दुसरे मीस. तुमकां ह्या संभ्रमाक आमी आपोवणी दिता. आनी येवच्या हप्त्यांत म्हणजे ह्याच हप्त्यांत 4 तारीखेर ब्रेस्तर दीस बाळूक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक वजेच्या पुरशेवा मुखांतर आमी अधिकृत चालन दितल्या. संजेच्या 4:30 वरार हो पुरशांव कोरडेल फिरगेजितावन सुरू जाता. तुमकां सुमेस्तांक ह्या वजेच्या पुरशेवांत मेळोवंक आमी मोगाचें आनी वत्याचें आपोवणी दिता. देव बरें करूं. आतां निमाण्या बेसवां खातीर उबी रावी. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. तुमची सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वसनेयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. देवाची तुका. Bagiwan kutma besawam cheka sunucha kami devachi kushika shikitu amka bagi tuji sa vaita vignatle rakam ka sedangka. Jesu tu am surai, Marie tu am cimai, Zuzi tu am kazai, Magdau tum Jesus ai. Jesu tu am surai, Marie tu am cimai, Zuzi tu am kazai, Magdau tum Jesus ai. Mogar putra sove, aukar muri ashirvadi amka. वगैरे दिवसाची पूर्वे देवर आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. अंजेल प्रेरणदायक आणि सकाळीक नियाळ सांताची जिणी आणि त्या दिसाचो महत्व मात्र नाही 20 पानां चालती मागणी आणि हर नोवेना हातून आटापता. सदांच्या सुवात्यांनी ही प्रती मेळटा. आजच तुझी प्रती घे आणि नव्या वर्साक देवाच्या उतराचो वेळ मेळटा.